नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्यो कोंकणी खबरो आनी उर्वशी नायक। आदलो खासदार आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो आदलो अध्यक्ष शांताराम नायकाचें मरण ताच्या मूळ गांवांत कुंकळे जालें। गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ताका आर्गां ओंपल्या। तशेंच साबार म्हालगड्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेस फुडाऱ्याचें निमणें दर्शन घेतलें। पळयात शांताराम नायक तांचे यादींनी कसो आसा तो। Goa has lost a very reputed, hardest politician of Goa. Congress party also has lost one of the most loyal and veteran. When I conveyed the news of the sudden demise of our senior leader Shantaramji to Congress president, he was very much shocked, and immediately he also wants to connect it to Shantaramji's family and asked me to go and personally pay respect to the senior leader. म्हाका व्यक्तिगत जो सदांच आदार आसतालो, तेगेलो सपोर्ट आसतालो, तो राजीनामा दिता आसतना सुद्धा तेणें सांगलें की आतां यंगस्टरांक मुखार येवपा जाय आनी त्या धोरणान तेणें राजीनामा दिलो आनी तेजे नंतर जबाबदारी म्हाजेर पडल्या। म्हाका दिसता शांताराम बाब नाशिल्ल्यान म्हाजी जबाबदारी आनी चड वाडलेली आसा ह्या हेजेर, आनी तेज्या आशिर्वादान म्हाका दिसता आमी पार्टी मुखार व्हरतली। हांव एकूच सांगता, शांताराम तुका हो आमचो शेवटचो मुजरो, देवान तुज्या आत्म्याक शांती दिवं। कुठल्या मोठ्या पदाची त्यांनी अपेक्षा केली नाही, परंतु पक्षासाठी आपण कार्य करत राहायचं आणि पक्षाध्यक्षांचा आदेश ही आज्ञा मानायची, ही शिस्तप्रियता कैलासवासी शांतारामजी यांच्यात होती। आणि म्हणून ज्या वेळेला राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षांनी आवाहन केलं की तरुणांना संधी द्यावी, ताबडतोब त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचा राजीनामा दिला। असा मनाची श्रीमंती असणारा राजकीय नेता राजकारणात दुर्मिळ असतो। इतली वर्सां 50 वर्सां वर त्यांनी पार्टी काम केल्लें आसा आनी आतां शेवटच्या क्षणाक सुद्दां त्यांनी आपले घरकान्न जी आसा जी रिटायर्ड जाली, शिक्षिका म्हणून रिटायर्ड जाली उपरांत त्यांनी काँग्रेस पार्टी भितर तिका सदस्य केली, कित्याक काँग्रेस पार्टी शिवाय त्यांनी केन्ना विचार केलोच ना। आनी असले थोर मनीस आमचे मदीं नात, ते गेल्ले आसा, ते काँग्रेस पार्टीक मोठी हानी आसा, आमकां लुकसाण आसा, स्वता म्हाकाय लुकसाण, आमच्या पार्टीक लुकसाण, आनी जशें म्हणटा तशें सगळ्या काँग्रेस पार्टीक लुकसाण जालें आसा। हांव आनी तो अनेक वेळा काही विशयाचेर मतभेद आमचे जाले, परंतु त्या मतभेदांतल्यान एक जवळीक मत निर्माण जाली आनी ती अजून पर्यंत शेवटपर्यंत टिकून उरली। हांव तांच्या कुटुंबियांक परमेश्वरान शक्ती दिवची अशी मागता। शांताराम बाब जावं गोंयची बाजू मांडटालो वा कोंकणीची बाजू मांडटालो, तातूंत एक तर्कशुद्धता आसतालो, कसलीच वायट वृत्ती ताच्या मदीं नाशिल्ली। शांताराम बाबान गोंयांत कोंकणीचें काम केलें, ताच्या परस चड दिल्लीत केलें आनी दिल्लीत आमचो एक कोंकणीचो प्रतिनिधी अशें जावन ते वावुरताले। चड हें दिसता की शांतारामाक आमी कितल्याच फावटी केपें आसतना हांव तेन्ना 13-14 वर्सांचो घेवन भोंवला, हांडीर घेवन भोंवला, आमी रावताले थंय। त्या खातीर म्हाका जेन्ना ताची मरणाची खबर आयकली म्हाका इल्लें मातशें गलबलून आयलें। हांव आतां पळय अशें आमचे फ्रिडम फायटर म्हणून उरल्या, तातूंत थोडेशे जे उरल्या तातूंतलो हांव एक। म्हणटरीच ह्या फ्रिडम फायटरांचे वतीन गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वतीन हांव तांकां म्हजें आर्गां ओंपतां। Here in Goa, where politics has become a laboratory, Shantaram stood by the principles. From the year 1967 onwards, he remained loyal to the party. He has been one person whom we can say has been a studious legislator. आणि मिडिया कशा पद्दतीन त्या खातीर आपल्या हातूंत वापरून घेवप, हे कामां मिडियाचो वापर करप ते जाणा आशिल्लो, रीच आवट करपी पत्रकारां कडेन। पण इतली गजाल करतना एक म्हत्वाची गजाल की आपल्यो सारक्यो प्रेस नोटी धाडप। दिल्ली आसतना सुद्दां म्हाका नॅशनल द हिंदू पेपर म्हजो तो कितलो इम्पॉर्टंट ताका खबर आशिल्लें, पण इतलें सगळें करून केन्नाच परत ना, म्हजी अमकी बातमी कित्याक आयली ना हें हांवें 32 वर्सां शांताराम बाबा कडच्यान एकदांय आयकूं ना। Today as we bid him farewell, let us vow to emulate the values Shantaram Bab lived with and lived for. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।
न्हंयो आनी दर्यादेग वाठाराकडलो उदरगत न करपाचो वाठार उणो करपाचें CRZन नोटिफिकेशन काडलां. ताका गोंयच्या नुस्तेकारांनी विरोध केला. ही दुरुस्तेक लागून तांकां कसलोच फायदो जायना आनी सरकार तांकां पिशान काडपाक यत्न करता अशें नुस्तेकार म्हणटात. ताका लागून CRZात केल्ली दुरुस्ती भायर मारची अशें तांणी मागलां. केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान CRZ नेमात ही दुरुस्ती करची अशें मागलां. हातूंत दर्यादेग वाठारांत 200 मिटरावयल्यान 50 मिटराचेर हाडल्या आनी न्हंयच्या वाठारांत ती सुवात 100 मिटरावयल्यान 20 मिटरांचेर हाडल्या. हे पळय जाला कित्याक नॅशनलायझेशन आयज करूंक सोदता. देरफॉर दे रिक्वायर रिवर फॉर इंडस्ट्रियलायझेशन आनी एज वेल एज कोस्ट लायन पळय MPT पळय 53 किलोमिटर्स म्हणटा. दॅट इज वाय दे हॅव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 200 to 50. म्हूण ते कितें करूंक सोदता इन अ नेम ऑफ ट्युरिजम शेक ओनर आनी नेम ऑफ फिशरमॅन ते आमकां फटोवंक सोदता. पूण त्या नोटिफिकेशनान क्लियरली आसा की आमकां फिशरमॅनाक ना जाल्यार शेक ओनरांक कांयच बेनिफीट जावचो ना. गोंयचे फिशरमॅन आनी इंडियेचे फिशरमॅन बाकी नॅशनल वायज चळवळ करतले आनी हे नोटिफिकेशन जे आसा जे स्क्रॅप करतले भितर आमी रावचे ना. हे जे पळय CRZन न्यू नोटिफिकेशन काडलां 50 मिटराचें हेजेर आमचो फूल फिशरमॅनाचो सगळे आख्या गोंयच्या फिशरमॅनाचो हेजेर फुल्ली ओपोज आसा. हें जे पळय तेणी काडलां नोटिफिकेशन 50 मिटरान भितर हेजेर आमकां मान्य ना. आमी आमच्या सगळे मेंबरांचे प्लस नुस्तें विकताय तेंचे सगळ्यांचे सिग्नेचर घेवन आमी 13 तारखेर दिल्ली ही लेटर धाडटले आमचें ऑब्जेक्शन. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरुमा आले. गोवा डेरीच्या शेतकऱ्यांनी तांच्या मागण्या पासत उपोशण चालूच दवरपाचें थारायलां. तांची मुखेल मागणी आशिल्ली गोरवांच्या खाणाचो दर देंवोवप. संचालक मंडळान तांची ही मागणी मान्य करूंक ना. गोरवांच्या खाणाचो दर देंवयात म्हूण गोवा डेरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सुचोवणी केल्ली. मात संचालक मंडळान ही मागणी मान्य करूंक ना अशें ताणें सांगलें. ना हांवें तांकां सजेशन हाडलें की तरी कमी करून दिवया आनी फार्मरां मातशी थंड करया. पूण आतां जर रेट देंवयली फुडेंय प्रॉब्लेम जावंक शकता ना म्हणूंक शकना. कित्याक आतां जुलय ते फुडें आसता तो रॉ मटेरियल जो मेळटा तो म्हारग मेळटलो आनी त्या प्रमाणे कॉस्टींग वयता ती लॉस डेरी वयता ती आज देंवयल्यार लॉसान वयतली. कोल्हापूरसून रॉ मटेरियल कोल्हापूर अवेलेबल असता पूण आमचें रॉ मटेरियल आमकां भायल्यान हाडचें पडटा. तरी आसतना तांची आनी आमची खावडीचो रेट आहा तो सेम आसा. सामकी डीप चर्चा जाली जवळ जवळ 2 वरां मिटींग जाली पूण तेज्या बाबतीन तसो निर्णय जालो ना कमी करपाचें रेट. गोरवाचें खाण पुरवठो करपाचें काम आपल्याक दियात आनी दर देंवन लेगीत आपूण फायदो दाखोवपाक शकता अशें चवकशी समितीचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद सावर्डेकार जाणें गोरवांच्या खाणाचो दर देंवन घेवपाचें आंदोलन चलयल्लें तो म्हणटा. आज तर ताणें चेअरमॅन तर असो फिरता उतराक आपल्या आनी ताणें सरळ सांगिल्लें की समज तर आपल्याच्यान रेट देंवपाक जायना तर आपूण रिजायन जातलो. तर आतां तर तेणें रेट देंवपाक जायना ताणें रिजायन जावचो आनी जे आमचे काँग्रेसीचे जे 3 जाण आयिल्ले आनी तांणी ही मध्यस्थी केल्ली तांणी हाचे मुखार पळोवपाचें. कारण कितें आसा तांणी हातून फुडाकार घेतिल्लो म्हणजे तांणी हाची सक्षमीत तो तांणीच लावचो. आमचें आंदोलन चालू जातलें परतें. कित्याक आमी फक्त स्थगीत दवरिल्लें आमी फॉलो अप करूना आमी. जर तर तांकां तर कितें दिसता तांणी परचेज कमिटी बरोबर आमची इन्क्वायरी कमिटी घेवची आनी आमी परचेज करतात रॉ मटेरियल आनी आमी कॅटल फीड प्लांट प्रॉफिटा हाडून दाखयतात. तांणी सांगचें की कॅटल फीड प्लांट आमी 2.5 न्ही आमी 3 रुपये रेट कमी करून कॅटल फीड प्लांट प्रॉफिटा हाडून दाखयतात. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. घेवया एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांखळे बस स्टँडाचें काम सुशेगाद चल्लां म्हूण सांखळेचे लोक बेजारल्यात आनी फाटले 2 म्हयने थंय कांयच काम जायना. लोकांक त्रास जातात देखून हें काम बेगोबेग पुराय करचें अशें थळाव्यांनी मागलां. सांखळे बस स्टँड आनी मिनी डेपो बांदपाक सुमार 1.5 वर्सां आदीं बुन्यादी फातर घातिल्लो. मात कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंटां मदीं गैरसमज जाल्ल्यान कामाक कळाव जाला अशें स्पश्टीकरण आमदार प्रमोद सावंत दिता. पूण फुडल्या 8-10 म्हयन्यां भितर हें काम पुराय करतले अशें उतर आमदारान दिलां. लोकांक भरपूर त्रास आसा. म्हाजें एक शॉप भितर आसलें तें आतां आमी आमकां भायर घालपाक एक हें दिलां मुन्सिपाल्टीन आनी MLAन आनी ती हांगासर लोक जे येयनासतना आमकां गिरायक कमी जाता आनी आमचो फायनान्शियल आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी तशीच सूख सुविधा हांगा लोकांक कांयच ना. रावतले जाल्यार
पॅसेंजर येवन देंवतले रावतले जाल्यार तांकां हांगासर शेड ना आनी मोस्टली टॉयलेट ना हांगासर. टॉयलेट नासल्या कारणान लेडिसांचो खूब प्रॉब्लेम जाता. त्या खातीर टॉयलेट प्रोविजन करचें. ते जाल्यार हें म्हाकाय कळ्ळां, म्हाकाय खंत भोगता की जाता तितके बेगीन तो बस स्टँड जावपाक जाय. खरें म्हणजे तो प्रोजेक्ट आमचो 2 वर्सां भितर पुराय जावपाचो आशिल्लो. बट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट बेज वर्क जो आहा म्हणजे ताजे ग्रावंड्स आनी बाकी ग्रावंड वर्क जे करपाक जाय आशिल्लें सगळें फावंडेशन वर्क हें पुराय जालां. दोनूय बस स्टँड इन्क्लुडींग द मिनी डेपोज आनी एक फुडल्या 8-10 म्हयन्या भितर पुराय काम सगळें कंप्लीट जावपाक जाय. त्या दृश्टीन हांवूय प्रयत्न करता GSIDCच्या चेअरमॅना कडेन बाबदीपक पावसकर हाज्याय कडेन आनी आमच्या कन्सर्न हांच्या कडेन उलयलां. फकत बस स्टँड न्हय तर सांखळेच्या बाजाराची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या. सांखळे बाजारांत बसपी फुलकारांक दुसरे सुवातेर व्हेल्ल्यान गिरायक जायना म्हूण ती बेजारल्यात. तशेंच पावस पडले उपरांत हे सुवातेर सगळें उदक भरता अशें एके फुलकांनीन सांगलें. ते वयरसून उदीक येता न्हू ते सकयल हांगा भरता आनी आमकां मातशे त्रास जाता. कशें जाता त्रास? हे उदीक भरता म्हणून आमकां त्रास जाता न्हू. गिरायकां येयली म्हणून गिरायकाचें बसून तशेंच जातलें न्हू. व्यापार आतां पळय झाडान सगळो आमचो पाड जाता आनी आमी आतां कितें करपाचें? जड भितर येता न्हू. आतां जड बांदता म्हणून सांगला तेणी. आतां बांदतलो न्हू. आतां पळोवया केन्ना बांदता तो. उदक कितकें भरता? हे पळय आतां बरें काय न्हू म्हणल्यार दोपार बरें उदक पाऊल बरें आसलें हांगा. हे पळय इतकें बुडलेलें हांगा. त्या उदकानूच तुमी बस. हें कितें आतां पळयना कशें भरलें. आनी तुमचो मालूक म्हणजे गिरायक तरी जाता? गिरायक आतां हालींच नात न्हू. आतां 15 दीस सुमार जाल्यार गिरायक कांयच ना. डावन गिरायक. तुमची मागणी कितें आसा? मागणी आहा कितें आमकां बरो जागो दिवं. तांकां बसपा खातीर सेपरेट जागो एक शेड तेंची मागणी आसा बांदून दिवचो म्हणून. ते आमी डिस्कस केला आनी प्लॅन तांकां दाखयला आनी तेंची मान्यता घेवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां जाय तशें आमी एक शेड बांदून दितले. येता ते 6 म्हयन्यान काम कंप्लीट जातलें तितले तांकां आमी मार्केट शेडीन तांकां जागो उपलब्ध करून दिला आनी सगळी सुविधा उपलब्ध करून दितले. हे 2 दिसां भितर काम जातलें म्हणून तांकां आश्वासन दिलां. सांखळेच्यान खबराकार महेश गोवेकर. आपत्ती वेवस्थापन प्लॅनाचेर चर्चा करपाक पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान साबार सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्या सांगातान बसका घेतिल्ली. कसली आपत्ती येता तेन्ना काम करपाक कसले त्रास जातात ते अधिकाऱ्यांनी ह्या बसकेक मंत्र्याच्या कानार घातले. ही बसका बाबू आजगांवकाराच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ली. 24 वरां लोकांक आदार करपा पासत जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयात एक मनीस दवरला अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान हाजीर आशिल्ल्यांक सांगलें. कसलीय घडणूक घडल्यार ह्या नंबराचेर फोन करून पयलीं कळोवचें अशें ताणें सांगलां. 3 म्हयने म्हणटे कोणाकच त्रास जावचो न्ही. आमचे पेडणे नंबर 1 सगळ्या भितर सगळ्यो सोयी सकट रावचे हेच्या खातीर ही मिटींग आपयल्या आनी ती आमच्या डेप्युटी कलेक्टर ताचो इन्चार्ज आहा आनी डेप्युटी कलेक्टराचे आमी सगळें सोपयलां की 3 म्हयने कोणाकच त्रास जावपाना, लोकांक त्रास जावपाना आनी खंयचे चॉकअप जाल्ले ट्रेन धर, लायटीचो प्रॉब्लेम धर, तसोच झाडांचो प्रॉब्लेम धर, ह्या बाबतींत सगळे ऑफिसर तयार रावचे. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बानोड्या एके बशीची बॅटरी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बशीक उजो लागलो. बशीच्या पात्रावाक सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जालां. धुंवड दिसतात प्रवाशी बेगीन बसींतल्यान देंवल्ल्यान कोणाक कांयच जालें ना. उजो रोखडोच पातळ्ळो आनी सिटांय जळ्ळीं. तशेंच इंजिनाकूय मार बसला. ही घडणूक शेनवारा दनपारा सुमार 2 घडली. ही घडणूक घडली तेन्ना बशींत फकत 4 प्रवाशी आशिल्ले आनी ते रोखडेच देंवले. बस फोंडेच्यान नागेशी वताली आनी जेन्ना ती बानोड्या परशुराम नगरांत पावली तेन्ना तिका उजो लागलो. 2-5 आमकां कॉल आयले. आमी तेन्ना गाडी घेतली आनी स्पॉटाचेर येयले. स्पॉटाचेर आमी ते उदक मारलें आनी उजो पालयलो आनी ताका 1.5 लाख सुमार लॉस जालें. कितें जालें ताका? कशें उजो लागलो? तो म्हणटा बॅटरी शॉर्ट जालो म्हणून. बॅटरी शॉर्ट जावन उठला बॅटरी शॉर्ट जाली आनी मागीर धुंवर आयलो उजो पेटलो. मागीर कोण लोक बसीन कोण लोक आहले? बसीन कोण आशिल्ले सादारण आहले देंवले ते. मागीर चड जालो. आतां कितले सुमार लॉस तुमकां? आतां पयलीं तर इंजिनाक बी कितें जालां खबर ना. आतां 1.5-2 लाख आसता. सिटी गेली सिटी गेली गेली सगळे प्लायवूड गेलो. इंजिनाक लागला उजो. बॅटरी गेली. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. आमीजादे फिल्माच्या ट्रेलराचें उक्तावण गोंय मराठी फिल्म महोत्सवात जालें. मुंबयत साबार फिल्मांनी आनी एड फिल्मांनी काम केल्ल्या अनिकेत नायकान हे फिल्म दिग्दर्शीत केलां. फिल्माचो निर्मातो सचिन वेल्लेकार. हे फिल्म मोग आनी इश्टागतीचेर आसा.
हातून सगळ्या गोंयकार कलाकारांनी काम केला. पळोवया आमिजादीचो ट्रेलर. एका ल्हान गांवांतली 4 इश्टांची ही काणी. ताचे रगत काडटा तशें दिवपाकूय येवपा जाय मनशाक. असो दी सांग कशें सांगो डाटा मुखार तरी उलयता मरे. समज आमी क्रिस्तांव आशिल्ले जाल्यार मागीर क्रिस्तांवच कित्याक जाय तुका? तुवें मागे तांकां चड माथ्यार बसोवन दवरला. मेल्या ही फासकी कोणाला चलती जाण तूं मास्तूर डिसूजा जाता तितले पिवोय तांकां लाचार जावंक जाय एकलो. आनी तागेलो भाव ऑलवेज डिसोजाक नागोवपाक कापास्तानीचो जल्मा गेल्लो ना. हांव सांगता तितलेंच कर. एका ल्हान गांवांतल्या 4 इश्टांचे इश्टागतीचेर आमिजादे हे फिल्म आसा. फिल्म 21 सप्टेंबराक रिलीज जातले. लहान गावातल्या 4 मित्रांची गोष्ट आहे, पण खूप मोठी गोष्ट वाटते ती. खूप मोठी फिल्म वाटते ती आणि मला वाटतं कोकणी सिनेमासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट असणार आहे असं मला वाटतंय ते कारण खूप पॅशनेट आहे तो माणूस आणि त्याचं सगळं पॅशन मी त्याला बघतोय. मागचा 1 वर्ष तो ह्या फिल्मचा पोस्टर लॉन्च करतो, टीजर लॉन्च करतो, आज ट्रेलर लॉन्च होणार आणि आता सप्टेंबरला ही फिल्म रिलीज होईल. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.